नमस्कार करता. व्यासपीठावर बसलेले सगळे मान्यवर, आमचे मांद्रे गावचे सरपंच किरण सावंत, तसेच पंच मेंबर मिंगल फर्नांडीस, अध्यक्ष देवस्थानचे अध्यक्ष जगन पार्सेकर, सगळे मान्यवर, सगळ्यांत पहिली 25 वर्धापन दिसाचे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा. ह्यो कार्यक्रम कला महोत्सव ह्यो तुमी म्हणजे देवस्थान कमिटीन ह्यो घडोवन हाडला आनी म्हाका दिसता वर्साच्या वर्सा तुमी हे कार्यक्रम घडोवन हाडटात. आनी खरेंच आयज बरें दिसलें म्हाका की सगळे खूब कार्यक्रम अटेंड केले, पूण माजी जाल्लेले अध्यक्षांक केन्ना कोणी फेलिसिटेट केल्ले पळोवंक ना, कित्याक सदांच देवस्थान कमिटीचें आसता. सो खरेंच अभिनंदन तुमचें आनी कौतुक करचें दिसता की हांव पळयतालो की पयलींचे अध्यक्ष जाले तेंचे तुमी सगळ्यांनी सत्कार केले, म्हणजे तेंचो मान तुमी तेंकां दिले. म्हणजे जेन्ना गांव म्हणटात आनी गांव वाडो म्हणटात किंवा देवस्थान म्हणटात आनी सगळे देवस्थानचे स्थानीक म्हणजे ते देवीक देवाक मानपी सगळे एकी कडेन येवन काम करतात, तेन्ना अशे वेगळ्या पद्दतीचे आयडियाज हे येतात. म्हणजे कशें ज्यांच्यांनी पयलीं सर्व केला, ज्यांनी पयलीं कार्य केला तेंचो मान सन्मान, म्हणजे तेंकां एप्रिशिएट करप. आनी हे करता आसतना एकूच म्हाका लक्षांत येयलें, पळोवन दिसलें की मराठवाडा ह्यो एकी कडेन आहा, एकवटीन आहा आनी अशेंच देवी कडेन मागता सो पूर्ण मराठवाडा एकी कडेन अशेंच रावचें. आतां की व्हडलो किरणान सांगलें की आपूण हांगा रावलो आनी सातेरी देवीचो आशिर्वादान आमी जिखलो. मराठवाड्याची एक खासियत आहा, मराठवाड्याच्या वांगडा कोण रावलो तो सदांच जिखला आनी म्हाज्या वांगडा मराठवाड्यात रावला म्हणून आयज हांव मुखार जाला. सो अशेंच तुमचे आशिर्वाद दवरचे. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार आयज तुमी जे फेलिसिटेशन केलें एज्युकेशन फिल्डान, कल्चरल फिल्डान आनी स्पोर्ट्स फिल्डान, खरेंच बरें दिसलें. नाल्यार वचत थंय एज्युकेशन फिल्डानूच फेलिसिटेट करतात, पूण तुमी सगळे म्हणजे वाड्याचेर जी भुरगीं त्या फिल्डान फुडें सरल्या तेंकां तुमी फेलिसिटेट केल्यात. आनी अशें केल्या उपरांतूच ऑटोमॅटिकली दुसरी ल्हान भुरगीं ते पळोवन आनी मोटिवेट जातात आनी फुडें सरतात. कले विशयी चड काय उलयना, कित्याक एवरी इयर स्थानीक तुमी हांगासर कला सादर करतात. आयज तुमच्या 50वो प्रयोग म्हणटा तो ओमकार थिएटर्स करता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी ऑल द बेस्ट तांकां इन फ्युचर. तेंचे फेलिसिटेट करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें, खरेंच बरें दिसलें. परत एकदां लास्ट म्हणटात ते 2 गोश्टी. कला म्हटली खरी म्हाका फक्त रवींद्र भवन याद येता, आनी लास्ट टायमूय सांगलें रवींद्र भवनाचें काम चालू आहा, डेफिनेटली बेगिनान बेगीन जातलें. आनी आयज हे वर्धापन दिनाक इतलें अनावन्स करूंक सोदता की येता ते 30 तारखेक म्हाज्या वाडदिसा निमित्तान रवींद्र भवनाचे फावंडेशनचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हातीक जाता. आनी ही म्हाजी भेट सगळ्या कलाकारांक, पेडण्या तालुक्याच्या कलाकारांक, म्हणजे एक म्हाका आमदार म्हणून निवडून दिलो, कार्य करपाक दिलें, म्हाजें एकूच इंटेन्शन आसलें की सगळ्या कलाकारांक आमचे न्याय मेळना. गेली 30 वर्सां आमचे पेडण्याचे पूर्ण पेडण्या तालुक्याचे कलाकार रवींद्र भवनाची वाट पळयतले. आनी म्हाजें भाग्य, हांव आमदारान म्हाज्या टेन्युरार फावंडेशन स्टोन घालता आनी बेगिनात बेगीन रवींद्र भवन फूल फ्लॅश चालूय जातलें. दुसरें, आयज फेलिसिटेट करतना हांव 2 व्हॉलीबॉल प्लेयरांचे फेलिसिटेट केले. हांव एज अ व्हॉलीबॉल प्लेयर म्हाकाय बरें दिसलें की हे देशा मराठवाड्यात इतले बरे टॅलेंटेड भुरगीं आहात. आनी अध्यक्षाकूय लास्ट इयरूय हांवें अनावन्स केल्लें, हे फावटूय अध्यक्षान लास्ट टायम मेळ्ळो तेन्ना म्हटलें व्हॉलीबॉल ग्रावंड आनी बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी फॉर्मेलिटी सगळे करचे. म्हाकाय दिसता मराठवाड्यात आनी मराठवाड्यात एक बरो व्हॉलीबॉल ग्रावंड जावचो, जे भुरगे सारके उमेदीन हांगा प्रॅक्टीस करतना पयलां एक बरे प्लेयर जावचे. आनी तेका लागून आयज ह्या 25 वर्धापन दिना एकूच एश्युअर करता तुमकां, जेन्ना तुमचे फॉर्मेलिटीज जातले तेन्ना ह्यो व्हॉलीबॉल कोर्ट म्हणटात तो आख्या म्हणजे पेडण्या तालुक्यात नंबर 1 आसतलो. आनी तो एक सिंथेथीक व्हॉलीबॉल कोर्ट आसतलो, लक्षांत करा. ह्यो खंयच ना ऑलिंपीक लेवलार, पूण हांव एश्युअर करता तुमकां तुमचो ग्रावंड ह्यो सिंथेथीक ऑलिंपीक ग्रावंड जातलो, जेणे करून तुमकां बाकीचे इतरूय कार्यक्रम घेवपाक मेळटले. परत एकदां सगळ्यांक एंटायर कमिटीक अशेंच देवीचे आशिर्वाद आसचे आनी अशेंच तुमी गांवा खातीर, वाड्या खातीर कार्य चालू दवरपाचें. कलाकारांक मोटिवेट करा, सगळ्या फिल्डान, सगळ्या सेक्टरान जे भुरगे फुडें सरतात तांकां मोटिवेट करा. जेन्ना जेन्ना म्हाजी तुमकां गरज लागतली, हेल्प लागतली, डेफिनेटली हांव तुमच्या वांगडा आसा. म्हाका हांगासर आपयलो, मान सन्मान दिल्या बद्दल धन्यवाद. आमचे लाडके मांद्रेचे लाडके आमदार जी बाकी म्हाजो वांगडी, पंच वांगडी मिंगल फर्नांडीस आनी बाकीचे सगळे देवस्थान समितीचे अध्यक्ष, सचिव, ट्रेजरर आनी सगळे मराठवाड्याचे, मांद्रे गांवचे लोक,
परागन आताच सांगले की हांव मराठवाड्यात रावतालो आणि त्याच्यानंतर हांव निवडून येयला. खरेंच सातेरी देवीचो आशीर्वाद आणि त्या पाटेश्वर देवाचो आशीर्वाद आणि ज्या घरान रावतालो ते पराग पासियराचे घर आणि त्याचे निवासस्थान म्हाज्या खातीर खूब लक्की. हांव मोठ्या अभिमानान सांगता की मराठवाडो म्हाका खूब लक्की म्हणून की तो पंच निवडून आयल्या नंतर आता हालींच हांव एक म्हयनो जालो सरपंच म्हणून मालेगांवचो सरपंच म्हणून निवडून आयलो. म्हणून म्हाका ह्या देवीचो आशीर्वाद तसोच म्हाज्या देवीचो आशीर्वाद आणि त्या पाटेश्वर देवाचो आशीर्वाद म्हाका लाभलो. म्हाका खरेंच कौतुक करचें कशें दिसता देवस्थान समितीचें. हांव तुमकां सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करता तुमी सगळ्यांनी ताळयो मारून देवस्थान समितीचें अभिमान कौतुक करचें. कित्याक आयज जो सत्कार आणि सन्मान जो घडोवन हाडलो तो खरोच कौतुकास्पद आसा आणि तेचो जेचो हेचो सन्मान जाला तेचो सत्कार जाला ते ती घडोवन घेवपाची गरज आसा. आणि देवस्थान समिती असले निरनिराळे जे कार्यक्रम घडोवन हाडटा खरेंच देवस्थान जर असे कार्यक्रम घडोवन हाडीत जाल्यार देवस्थानाचो फायदो ह्या सगळ्या गांवांक किंवा सगळ्या लोकांक जातलो. आणि हेची सगळ्यांनी हेचो मार्ग घेवन फुडें वचचो इतलेंच सांगून म्हजे 2 उतरां सोंपयता. शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ॐ नमो जियात्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुझी गणेशु सकळमती प्रकाशु निवृत्तिदासु अवधानी सोजी. ॐ नमो जियात्या
म्हणून त्यांचा सुद्धा सन्मान आम्ही देवस्थान समिती